देव त्या आंब्याच्या रुपार थंयसर एक देंट जावन आमकां दिश्टीक पडटा. आंबो म्हळ्यार खाली आंबो न्ही, देवाची महिमा ती परगट जावची. हर एक फळ, हर एक फूल आमकां देवाचो अनुभव करूंक एक वाट मोगाच्यान. हर एक देवाची ती प्रतिरुपां म्हळ्यार एक कांय चूक जावची ना कोणा. हर एक आमी श्वास घेतना देवाक अर्घां दिजय, उपकारी मनान श्वास घेजय आनी सोडिजय. जोशुवाक सांगलें आमी पळयलें, कीर्तन 139 भोव आपुरबायेचें कीर्तन मोगाचें न्हू, भारी आपुरबायेचें. तुमी सकास कितले पटी वाचतात तितलें बरें. तुजें तावन हांवें खंय पयस वेचें, मळबाक गेल्यार तूं आसाय, पाताळान गेल्यारय तूं आसाय, पाकाटे बांदून हांव पयशिल्ल्या गांवां गेल्यार थंय तूं आसाय. म्हजीं अंतर मळां म्हज्या आवयच्या गर्भांत तुवें तर असलें. प्रेज द लॉर्ड. तर तो रसुल्लो देव आमकां सोडून घालताय. केन्ना मनशार वो उस्वास आसा, आमच्या हर एका उस्वासांत आमचो देव आसा. केन्ना हो उस्वास देव फाटीं हाडून घेता, आमी मोडें. ಶ್ವಾಸ ಇರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜನ, ಆ ಶ್ವಾಸ ದೇವರು ತೆಗೆದರೆ ನಾವು ಹೆಣ. देव आमच्या सांगात आसा. देखून हर एक आमच्या घेवच्या श्वासांत देव आसा. देव ह्या सगळ्या कित्याक म्हळ्यार ह्या वाऱ्यांत देव आसा, ह्या पावसांत देव आसा. देवाचेंच तें रुपां जावन विविध रुपांनी देव आमकां मेळटा. हांवें पयलीं फावटी उल्लेख केला तो पुना फिल्म इंडस्ट्रीचो, फिल्म इन्स्टिट्यूशनाचो मेन मनीस तो म्हणालो, आंबो म्हळ्यार कितें गी म्हणालो. आंबो तो पळयतना एक शेंडी आनी प्रबांदून दुसऱ्या तरेतीर आसा पळोवंक. म्हळ्यार ते फिल्मी वर्ल्ड तांचो तो सगळ्यांक ट्रेन करता आनी पुराय फिल्म स्टार थंय ट्रेन जाल्यात. तोली मुस्ता सोंग ट्रेन जाले. तो म्हणालो आंबो म्हळ्यार काले, आंबो देवपण देंटाचेर रुखार उमकोळटा काय. कसलो एक भावार्थ त्या मनशाचो. देव त्या आंब्याच्या रुपार थंयसर एक देंट जावन आमकां दिश्टीक पडटा. आंबो म्हळ्यार खाली आंबो न्ही, देवाची महिमा ती परगट जावची. हर एक फळ, हर एक फूल आमकां देवाचो अनुभव करूंक एक वाट मोगाच्यान. हर एक देवाची ती प्रतिरुपां म्हळ्यार एक कांय चूक जावची ना कोणा. हर देखून हर एक आमी श्वास घेतना देवाक अर्घां दिजय, उपकारी मनान श्वास घेजय आनी सोडिजय. हर एक उंडी आमी खाता आसतना हे देवा तुवें म्हाका हें दिल्लें, ह्या मरिफात तूं म्हाका बोळ दिताय म्हणलें. देखून कीर्तन 139 म्हजीं अंतर मळां म्हज्या आवयच्या गर्भांत तुवें तर असलें. तूं सगळें जाणाय. हांव तोंड उक्तें करच्या प्रास पयलें हांव कितें उलोवंक वेतां, कितें चिंतूंक वेतां तूं जाणाय. देखून आज घरा वचून देव आमचे सांगाता, सुमी आमचे सांगाता राव म्हूण आमी नियाळ केल्ल्याच्या वयर तुमी वचोन कीर्तन 130 एक 4-5 पटी वाचा आनी हेरांकी सांगा. कीर्तन 140 कितें म्हणटा थंयसर 140 18वी वळून. कोण सक्कडी सुम्याक आपयतात, उलो मारतात, बोब मारतात, तांकां तो लागीं आसा. देखून आमचे मागणें हर एक मागणें देव आयकता न्ही. थोडे पटीन देव वेळ करता जावंक पुरो, तक्षण दिना जावंक पुरो, ताचो म्हणलो एक वेळ आसा. या तो आमची परिक्षा करता जावंकी पुरो, या आमकां त्या वेळार ताची गरज ना जावंकी पुरो, या दुसऱ्यांक आनीकी चड गरज आसा देखून तांकां आमकां दिनासतना तांकां दिता जावंकी पुरो. पूण आमचें मागणें देव आयकता न्ही. हातूंत कांय दुबाव आसा आमकां? कांय दुबाव ना. आनी आमी खंय गीत हांव मागलें, तुमी मागलें, तुमचीं भुरगीं नात्रां खंय 7 दर्या पयस आसात, तांकां तें मेळ्ळां न्ही. देव आमचे सांगात आसा आनी तो देव आमचे सांगात आसलो तांचे सांगाताय आसा. आमचे मागणें आयकतलो, तांचीय बोब तो आयकता मोगाचें न्हू. हें सगळें आमी उडास दवरचें. आनी प्रत्येक सावन हे आयजाया प्रवादीचें ग्रंथ 40 अध्याय, आयजाया 43 वळ 1 तावन मुखार तुमी वासी जयास. एक 5 वळी तुमी वासी जय. तूं मुजो, तूं मुजें, हांवें तुजो ससना तावन मोग केला. हांव तुका सोडून घालिना, तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोला दीक. कसलीं उतरां. आय हॅव लव्ड यू विथ एन एवरलास्टिंग लव.
ससना तावन तुजो हांवें मोग केला. मनशांनी मोग करूंक जायना मोगाच्यानो, मनशांनी मोग करूंक जायना. एका हंताक मनशार करयेत. थोडे पडेन तिगे चाप्पे जाता, थोडे पडेन तिगे चड आसता, थोडे पडेन उणो जाता. मनीस बदलोवणी आसता. आनी मोग करनातली मोग करूंक सुरू करता ती दुसरी गजाल. ती देवाची महिमा ती. मोग केल्ले तिगे चाप्पे जातात, हे स्वाभावीक रीत. पूण हांवें तुजो ससना तावन मोग केला. आनी प्रत्येक जावन इजाया प्रवादीचें ग्रंथ 40 आनी 9 अध्याय आमी सबार पटीन ताचो उल्लेख केला. कांतारांताचे वयर घडल्यांत एका आवयन तुका सांडल्या रे, हांव तुका सांडिना. म्हज्या तळव्या हाताचेर म्हळ्यार सदांच तळव्याचेर काल्याक बरोवचें आमी, टेलिफोन नंबरांनी बरोवचें काल्याक, तक्षण पळोवंक मेळटा. देखून तक्षण उडास करूंक म्हज्या तळव्या हाताच्या तळव्याचेर तुजें नांव हांवें बरयलां. म्हळ्यार सगळो दीस हांव तुका पळोवन आसा. सोमया तो आमचे सांगाता राव म्हणटना आमी दुसऱ्या हंताक वेताना सोमी म्हजे सांगाता आसा. जेजू देवान ह्या सोमयान ह्या देवानच म्हजें नांव ताच्या तळव्यार बरोवन दवरलां. सगळो दीस तो म्हाका पळयता. ही चिंतना आसूं दी. आनी एक व्हडली बसावणी आसा सोमयाची. मातेवाचो निमाणो अध्याय निमाण्या वळीन थंयसर सर्गी संवसारी आनी पाताळी सर्व अधिकार पदवी म्हाका दिला आनी हांव तुमचे संगता संवसाराच्या आखेर पर्यंत आसतलो. म्हजो आनी तुमचो संवसार ल्हानसो मोगाच्यानो, ल्हान संवसार आमचो. आमची 50, 60, 70, 80 वर्सां घडयेन उबोवन वेतात. पूण आमच्या संवसारा विशीं उलोवना. ह्या सगळो संवसारो युनिवर्स ऑर मल्टीवर्स आमी कितें म्हणटा, संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसा म्हूण सांगून ताणें बसावणी केल्या. आनी त्या बसावणेचेर पातयेवन आमी मुखार वचचें. आनी सांगतच ती बसावणी निरंतरी जिवी दवरूंक, निरंतरी जारी दवरूंक ताणें आमकां पवित्र आत्म्याकी बसायला. जो हांवचो वेळ मेळटना जो हांवचो 14 आनी 16 हे 2 अध्याय वाचूंक प्रयत्न करा. 14वो अध्याय आनी 16वो अध्याय पवित्र आत्म्याच्या ध्याना विशीं सविस्तार तरान तातूंत सांगलां. आनी म्हणटा हांव तुमकां एक मजतदार दितलो. तुमी खंय पुरा वेतात तो तुमचे सांगाता येतलो, तुमचे सांगाता आसतलो. तुवें कितें उलय जाय, कितें चिंती जाय, कितें करी जाय म्हणलें तो पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. आपुरबाय निगे. देखून देव आमचे सांगाता निरंतरी आसा. तितलें मा सांगून न्ही. प्रत्येक जावन कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 6वो अध्याय ओळ 19 आनी 20 आमकां ताची पवित्र आत्म्याची मंदिरां केल्यांत म्हूण सांगलां. हांगासर एक उडास दवरी जाय. खंयच्याय रितीनी ही आमकां एक जबाबदारी आसा. खंयच्याय रितीनी तो पवित्र आत्मो या जेजू या देव आमचे सांगाता आसचो. ताका आमी धांवडावंक नजो. आमी कितेंय मेळ्ळीं कामां करतना रागाच्या, द्वेशाच्या, क्रोधाच्या, अहंकाराच्या, गर्वाच्या चिंतनांनी भरतना थंयसर देव रावना. देव आमकां सांगता. आनी त्या पासत मनीस कठीण रागान आसतना कितें करता म्हूण कळना. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची मजत ना. आत्मो रावना. आत्मो थोड्या वेळाक मनीस पयस वता आसतलो. मनीस गर्वान भरतनाय थंयसर कितें करता म्हूण कळना. पवित्र आत्म्याची मजत आसल्यार न्ही, देवाचो सांगात आमकां आसल्यार न्ही गे आमी करचें सारकें करूंक आमकां जावचें. देखून हें समजून घेया. देव हर एकल्या की तुमकां आनी म्हाका देवाचें हजरपण आमचें थंय, जेजूचें हजरपण म्हजें थंय तुमचें थंय, आनी पवित्र आत्म्याचें हजरपण भोव गरजेचें मोगाचें न्हू, बारीक गरजेचें. एक घडीभर आमी मावून रावया. केल्ल्या नियाळाच्या वयर पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान सिसांनी म्हणले बरी पयलो भाग आमी निरंतरी म्हणूंक जाय. तो सकयलो हंत तो सोमया तूं आमचे सांगाता राव. पूण तें पावना. सोमी आमचे सांगाता आयला. आमी मागल्या कुडले तो येता. सोमया तूं आमचे सांगाता आसाय. हो बरोवसो, हो भावार्थ, हें धैर्य, हें कॉन्सोलेशन म्हणटा. सोमया तूं म्हजे सांगाता आसाय. आनी तिसरो हंत आमी आज सगळ्यांनी हो नियाळ करचो मात न्ही. आमी येतना निरंतरी आमच्या जिविताक लागू करूंक आसा. सोमया म्हाका सोडून वचनाका. म्हज्या कुटुंबान तावन तूं वचनाका.
म्हज्या भुरग्यां बाळान तावन तूं सोडून वचनाका. म्हज्या वावराच्या तळार तावन तूं वचनाका सोडून. म्हजें कितें बिझनेस आसा, म्हजें काम आसा, म्हजो दिसपडतो वावर आसा, थंय तावन तूं सोडून वचनाका. तूं गेल्यार म्हजें घर अनाथ जातलें. म्हजीं भुरगीं बाळां वाट चुकतलीं. म्हजी कुटुंबाची खंय वाट चुकोवन खंय खंय वेतलीं. सोम्या तूं म्हाका सोडून वचनाका, सोडून घालिनाका. हे 3 सोप्त मोगाचे न्हू, हे आमचें करून घेवया. सोम्या तूं आमचे सांगाता राव. सोम्या तूं आमचे सांगाता आसाय. आनी सोम्या तूं आमकां सोडून वचनाका, सोडून घालिनाका. हे जावं दी आमचें निरंतरी मागणें. ह्या सगळ्या मुखल्या म्हयन्यांत हे आमी निरंतरी हे शब्द उडास करून हे ल्हान ल्हान उलय आमी पयन करतना, न्हिदोंक वेतना, सकाळीं उठतना, हे आमच्या कामार आसतना हे उलय आमी कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांत सोम्याचें नांव आसा आनी सोम्याच्या नांवांत बोळ आसा. सोम्या तूं आमचे सांगाता राव. सोम्या तूं आमचे सांगाता आसाय. सोम्या तूं म्हाका सोडून घालिनाका, सोडून वचनाका. निरंतरी हे उलय आमी सांगया जेजूक. जेजू खंडिती आमकां सोडून वेसोना. कुरड्यांक दिस्त दिम ह्या उतरांनी सोम्यानं आपणाचें मिसांव सुरवातलें. पवित्र सभेनं हें मिसांव मुखारून व्हेलें. आमी कर्मेलितांनी 2014 इस्वेंत विजन फॉर फ्युचर ह्या नांवा खाल दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचें एक योजन सुरवातलें. थोड्यांक कांयच दिसना, थोड्यांक इल्लें दिसता, पूण हांचीं भुरगीं भलायकेन बरीं आसात, शिकपान हुशार आसात, तालेंतांनी भरलेलीं आसात. ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचें योजनच विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसावाक तुमी कशें आदार दिवयात. हर एक वर्सा आमी 3 भासांनी बायबल डायरी परगडता. कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नड भाशेन. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात. जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी, वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुमी पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नांवां आमी त्या पानाचेर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता. मात्र न्ही, आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एक दिसाची वाचपां, किर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुमी उपयोग करयेत, तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत. तर येया, तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, ती तारीख, त्या दीस कसलो आचरण आसा आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें करूं.